पब्लिकाक जाय पडटा त्यो करून दिवपाक लागून आमी आयज झगडटा आनी तें काम करून हाडटा। आयज ह्या भागांत लायटीची समस्या जी आसली ही सुटावो जावंक ना जरी पण कमी जाल्ली आहा इतले खात्रीन हांव सांगूं शकता। आयज आमचे 11 वॉर्ड जे आसा तशें आसा संतोष गुरवान सांगलें की 11 वॉर्डान आमच्या खंयसरूच एक असो प्लेस आसची ना ज्या जाग्यार स्ट्रीट लायट ना अशी। आतां सरपंचान सांगलें की ज्या जाग्यार 10-12 वर्सां पणसवाडी हांगासर जी रस्त्याची लायट नासताली ती सुद्दां करून हाडली, म्हणून चडांत चड हांव आभार व्यक्त करता ह्या डिपार्टमेंटाच्या सगळे अधिकारी आनी माननीय वीज मंत्री श्री सुदनभाई ढवळीकर। अशेंच सहकार्य ह्या भागांत आमचे आनी आमचें लक्ष आसतलें। जी मूलभूत गरज आहा लायट, ही लायट खंडीत खंय जावची न्हू। आतांच आमी 15 तारखेक ह्या सबंद कारापूर भागांत ST लायन अंडरग्रावंड करपाचें उद्घाटन करपाचें आसा माननीय वीज मंत्र्याच्या हस्ते। आनी ते जाल्या नंतर खंडीत वीज पुरवठो हो केन्नाच आसचो ना। अंडरग्रावंड केबल जाल्या उपरांत खंडीत वीज पुरवठो उरचो ना ही आमकां खात्री आहा। म्हणून अशें एका एका ह्या पंचायतीन जशें आमच्या अंडरग्रावंड केबलिंग शिरगांव जालें तशेंच सेकंड फेजीन आमी कारापूर सरवण ही पंचायत घेतलेली आसा आनी ह्या भागाचें काम आतां आमी सुरू करतले। टेंडर जाल्ल्या ऑर्डर जाल्ल्या आनी ताजो 15 तारखेक शुभारंभ आसा, सगळ्यांनी अटेंड करचें। जाली ग्रीन एकर्स म्हाका दिसता 11 स्टार्ट जाल्ले हे प्रोजेक्ट सगळे आनी हांगा काळखान आनी जागृत देव खुटेश्वर आनी ह्या देवाक जाग्याकारा कडेन जेन्ना कोण कितें मागता पळय आनी तेज्या मना सारकें येता। हांगा नाना वेगवेगळ्या कारापूरच्यान लोक हांगा येता ह्या जाग्याकाराच्या पांया कडेन दिवो उजवार लावपाक आपल्या मनाची मागणी करपाक काळखान येताले वयताले। आनी आयज आमदाराच्या नेतृत्वान आयज ह्या भागान 32 LED घालून इच एवरी पोल LED घालून आयज तेजें इनॉग्रेशन आमदाराच्या हातीन जाल्लें आसा। तेन्ना आमदाराचें आनी जितकें उलयन तितकें भरपूर आसा, कित्याक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हटल्यार म्हाका दिसता गेल्या 20-25 वर्सांनी जी काम जावंक ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तितकें म्हाका दिसता ह्या 1 वर्सान आमदारान भरून काडल्या। फाटल्या 25 वर्सांची कामां 1 वर्सान भरून काडलेली आसा। तेज्या बद्दल हांव आमदाराक अभिनंदन करता।